गोंय सरकाराच्या आदारान गोमंतक टीव्ही घडोवन हाडटा इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024. गोंयची मजबूत बुनियाद आणि नवनिर्मितीचो ध्यास घेतिल्ल्या कुशळ हातांचो आणि कल्पक विचारांचो आमी करतले भोवमान. जागतीक इंजिनियर्स डे निमतान 15 सप्टेंबराक जातलो भव्य इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024 भोवमान भेटवण सुवाळो. कितें आसतली ह्या भोवमान सुवाळ्याची खासियत, खंयच्या वळेरींनी भेटयतले भोवमान, ह्या सगळ्या खातीर पळयत रावात फक्त गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन गोंयांत पयलेच फावटी इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड ऑन इंजिनियरिंग डे 15 सप्टेंबर ह्या दिसा तांच्यांनी दिवपाचें थारायलां. सगळ्यात पयलीं हांव गोमंतक टीव्ही हाजे संपादक आनी तांचे मॅनेजमेंट हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. खूब बरी संकल्पना, ज्या निमित्तान आमी पळयता की गोंय राज्यांतले सगळे इंजिनियर्स जे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट म्हण प्रायवेट सॅक्टर म्हण हातूंत काम करता हांच्या खातीर खरी संद आसा, जेंच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक मुजरत हजर रावचें. आनी ताच्याच बरोबर जे खरोखरूच प्रायवेट सॅक्टरान आनी गव्हर्मेंट सॅक्टरांत बरें काम करता हांकां नॉमिनेट करून सोदून किंवा तेंच्यांनी आपली नॉमिनेशन तेंच्या कडेन फायल करची, तांकां अवॉर्ड जे फावो जातले ह्या गोमंतक टीव्ही हांच्या वतीन. तांच्या बरोबर आमचे PWD डिपार्टमेंट जॉयंटली तांकां ह्या कार्यक्रमांत बरोबरूय आसा. म्हाका दिसता अशा पद्दतीचो एक जेणे करून आमी म्हणटा की क्वॉलिटी डे बाय डे इम्प्रूव जावपाक जाय ह्या कामाची. इंजिनियरींग ह्या मुळात बेजीक कामाची सगळ्या सॅक्टरांत ती क्वॉलिटी इम्प्रूव जावपा खातीर नॉट ओन्ली फॉर द अवॉर्ड बट एप्रिसिएशन मेळप हें खूब गरजेचें आसता. आनी त्या खातीर खंय तरी हेजी एक एसेसमेंट केलें वता, ही बरी गजाल आसा. हांव परत एकदां गोमंतक टीव्हीक खूब खूब शुभेच्छा दिता. तेंच्यांनी इंजिनियरींग डेच्या निमित्तान इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड दिवपा खातीर सुरवात केल्या, त्या बद्दल देव बरें करूं.